आयच्या काळात धावपळ चलता ती पयसो कमोवपाची। सगळ्यांचो धाव पयशा फाटल्यान। पोटाक बरें खावपाक जाय, घरकान भुरग्यांक फुडार आनी स्टेटस। आनी धावपळी फाटल्यान कांय जाण सांपडटात ते फेक इंटरनॅशनल जॉबाच्या स्कॅमाच्या रॅकेटांत। अशीच एक काणी मडगांवां एका तरणाट्याची घडली। 26 वर्सां पिरायेचेर पयसो जोडपाच्या ध्येय धरून देशा भायर काम करपाचो निर्णय एका तरणाट्यान घेतलो। घरकान आनी फॅमिलीक एक बरें फ्युचर दिवपाक तेचो प्रयत्न आसलो। मडगांवां एका बायल एजंटाक धरली। तिका 2 ते 2.5 लाख पावयले आनी विदेशांत कामा खातीर डॉक्युमेंटूय दिले। म्हाका जॉबाची खूब गरज आशिल्ली, सो हांवें फ्रेंडाक सांगलें की भायर वेकन्सी जॉब आसा जाल्यार कोण एजंट आसा जाल्यार सांग। सो म्हाका तेणी मडगांव एक लेडी आसा ज्यो तिणी सांगलें ताका मेळयलें की जॉब आसा म्हणून, ती धाडटा भायर भुरग्यांक जॉबा लागून। सो हांवें मेळयलें, सो हांवें ताका विचारलें। तिणी म्हणलें म्हाका हय आपूण भायर जॉबा धाडटा आनी अरावंड 1.5 लाख ते 2.5 लाख रुपया आपूण चार्जीस घेता। 2023 जुनाक CV दिल्लो, मात 2024 मार्च मेरेन त्या बायल एजंटाची जागूच ना। मार्चात निमाणे न्यूझीलंड आनी पोलंडाची ऑफर आयली, मात ती फुडें गेलीच ना। निमाणे ताका बाबड्याक थायलंड कामाक वचपाची ऑफर मेळ्ळी। जुनान CV दिली आनी बाय ऑगस्ट, जून, जुलय, ऑगस्ट म्हणल्यार तेणी म्हाका रिप्लाय दिलो की तुका जॉब न्यूझीलंड एक जॉब येयलेले आसात एज पर युअर CV, सो तूं वयतलो काय, सो इंट्रस्टेड आसा काय? म्हणलें हय इंट्रस्टेड आसा। सो त्या टायमार तिणें म्हाका एडवान्स पयशे मागले, सो अरावंड हांवें ताका 50,000 पयशे दिले। जानेवारी म्हणल्यार तेजो काय अपडेट येवं ना, विचारलें जाल्यार म्हणपालें ते सद्या टायम लागतलो। बाय मे मिड म्हणल्यार म्हाका अचानक फुडल्यान फोन येता एजंटा कडल्यान की बाबा तुका थायलंडात जॉब आसा, तूं इंट्रस्टेड आसा? हांवें म्हणलें मॅडम ओके। सो जॉब कितें पयलीं विचारलें, जॉब टायटल। सो जॉब म्हणपा लागलें डाटा एंट्रींग जॉब कॉम्प्युटराचेर जॉब आसा। हांवें म्हणलें डाटा एंट्रींग हय। कंपनी खंयची काय म्हणल्यार कंपनीचे डिटेल्स आपूण मागीर दिता। डाटा एंट्रींग जॉब, सॅलरी कितली? $1,200 सॅलरी म्हणपा लागली तुका पर मंथ, स्टे फूड सगळें तेंचे कडेन। हांवें म्हणलें ओके। मागीर म्हणपा लागली तुका, हांवें म्हणलें प्रोसेस कितलो टायम लागता, कित्याक ऑलरेडी 4 म्हयने ते जाले, 2 मंथ्स हे जाले, सो हांव रावतालो। ते म्हणपा लागले विदीन 2 वीक्स प्रोसेस जाता म्हणपा लागले। आमी इतले फास्ट खंयचे कंपनीचे प्रोसेस जाता? सो ना, हांकां अर्जंट म्हणपा लागले वेकन्सी जाय, स्टाफ जाय, न्यू कंपनी, सो तांणी फास्ट प्रोसेस करता म्हणपा। तूं काम पळय, तुका समज काम बरें दिसूं ना जाल्यार तूं रिटर्न यो, समज तुका बरें दिसलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट थंयचे थंय सायन करपाक पडटलें म्हणपा लागलें। हांवें म्हणलें ओके। मागीर हांवें तिका तिणें म्हाका रोखडें वेरी थर्ड डे म्हाका तिणें टिकेट्स धाडली वचपाचे फ्रॉम गोवा टू दिल्ली टू बँकॉक। मागीर रिटर्न टिकेट आफ्टर 5 डेज रिटर्न टिकेट आसलेलो बुक्ड आनी प्लस हॉटेल बुकींग आशिल्लें 5 दिसाचें। सो हे डिटेल धाडले उपरांत हांवें तिका म्हणलें कन्फर्म जालें इतलें फास्ट काय? म्हणलें हय तुगे डिटेल जाला, फक्त तुका फ्लाय करपा जाय, थंय वचून तूं जॉब पळय, जॉब पळयल्या उपरांत तुका बरें दिसलें जाल्यार तूं कंटिन्यू कर, सॅलरी बी सगळें थंय तुका सांगतलें, एक्सप्लेन करतलें, ना जाल्यार तूं रिटर्न। डेटा एंट्रीचें काम, रावपाक सुवात, जेवण खाण हे आयकतकूच त्या तरणाट्याची ताका स्वप्नां दिसूंक लागली। आनी हातींत कांयच पुरावे नासतना एजंट कितें सांगता तें करपाक लागलो। पावलो थंय, हांवें ताका कॉन्टॅक्ट केलो। तो म्हणपा लागलो सद्या आपल्या येवपा मेळना तुका व्हरपाक, कित्याक आपूण मातसो बिजी आसा। आपूण कितें करता, तुका ऑलरेडी हॉटेल बुकींग केल्लें, सो तूं टॅक्सी धर आनी म्हणपा लागलो हॉटेलान चल। हांवें म्हणलें बरें। हांवें टॅक्सी घेतली, हॉटेलान गेलो, हॉटेल वायफाय, बस स्टॉप वायफाय, फ्री वायफाय। सो बसीन बसलो, डायरेक्ट हांव सांजो 6 म्हणल्यार मेसोट एरिया पावलो। मेसोट इज क्लोज टू बॉर्डर म्यानमार आनी थायलंड। मेसोट गांवांत पावलो। सो ते बस स्टॉपार देवल्या उपरांत हांवें वायफाय कनेक्ट केलो आनी पयलो तांकां इन्फॉर्म केलो, कित्याक तेणी इन्फॉर्म कर म्हणलें न्हू कंपनी मनीस। दुबय इन्फॉर्म केलो की हांव पावलां। तिकाय सांगलें, दुबय म्हणपा लागलो आपल्याक एक सेल्फी धाड विथ लगेज की तूं पावला। हांवें ताका फोटो धाडलो। ओके म्हणपा लागलो, आपूण व्हरपा येता। परत आनी एकटो चायनीज मनीस व्हरपा आयलो। मात ताका खंय खबर आशिल्लें ताका थंय कितें वाडून दवरलां तें। भयान जीव मुठीत दवरून कशे भशेन 5 दीस तेणें काडले। कडेन रावलो तो म्हणपा लागलो दीस इज द हावस, यू हॅव टू स्टे हियर म्हणपा लागलो। म्हणलें ओके म्हणलें। हांव देवलो की एक घोव बायलां धांवून येयली फास्ट, म्हाजें लगेज उबारली, बेगीन भितर घेवन गेली घराच्या भितर।
सो हांव कित्याक धांवता, म्हाका कितें तरी गडबड, हांव तेजे फाटल्यान गेलो, ते काम म्हणपाक गेलो. पयलें ते घरा भितर न्हू, घराच्या फाटल्यान बेसमेंटा सकयल स्टेप्सार रिवर आसा. सो ऑलरेडी रिवरा बोट बी लायलेली आसा, बोटान व्हरून तेंच्यांनी बॅग दवरलें. हांवें म्हणलें हांव वचना, हांवें थंय रावलो, हांव वचना म्हणून. बरो वेळ आमची आर्ग्युमेंट जाली. लास्टाक तेणी गन काडली. जो कोण ड्रायव्हर येयल्लो म्हाका घेवन फ्रॉम विलेज टू ते एरिया पर्यंत, तेणी गन काडली. म्हणपाक लागलो इफ यू आर नॉट गोईंग वील शूट यू म्हणपाक लागले. सो ते भिरांतान म्हाजे दोळ्यान दुख्ख हें तें सगळें जालें. भिरांतान हांव कितें करूं कांय कळना म्हणल्यार सामको गेलो, कित्याक म्हाका आनी चॉयस ना. थंयच्यान म्हाका तेणी रूम्स दाखयले जे रुमान 2 इंडियन्स ऑलरेडी आशिल्ले, काम करताले. 2 इंडियन्स आशिल्ले आनी 2 आफ्रिकनचे भुरगे आसलेले, आनी हांव गेलो. हांव जस्ट ते दिसा पावलो, ते दिसा हांवें डायरेक्ट, म्हाका जशें कॉल कनेक्ट जालें, एजंटा फोन मारलो, तेणी उबारलें. हांवें म्हणलें हांव काम करना, कित्याक इल्लीगल एरिया म्हणलें. आनी म्हाका आयडिया मेळ्ळी, ते इंडियन्साक विचारलें कितें चल्लां हांगा, म्हणपाक स्कॅमींग काम चलता म्हणपाक. आनी हांवें म्हणलें हांव स्कॅमींग जॉबा लागून येवना. जेन्ना ताका दिसलें की आपूण सुटलो म्हणून, तेन्ना ताका कळून चुकलें की आपल्याक दुसऱ्याच कंपनीन विकला म्हणून. हांव ऑलमोस्ट फॅमिली सांगलें, फॅमिली बी सगळीं हांगा बेजार रडपाक पावली, सगळीं टेन्शनान आसलेलीं. म्हाका जायना जालें, हांव डेली एक दीस कसो काडटा म्हाका खबर आशिल्लो. जेवण जायना जालें, जेवण शीत आसलेलें, शीत मेळटालें आनी वेगळे वेगळे मिक्स डक हें तें आमी केन्ना खावना. गेटी भायर तेंच्यांनी म्हाका काडलो. थंयच्यान म्हाका तेणी ऑलरेडी दुसऱ्या कंपनीन सोल्ड केल्लो. तेंचे ग्रूप आसता, फोटो वयता, फोटो वयले की कंपनी ते ग्रुपार ऑलमोस्ट सगळी कंपनी आसता, ते ग्रुपार रेट लायता. $3,000 स्टार्टींग, $3,000. सो कोण कंपनी चड डॉलर्सान घेता ते कंपनी आमकां सोल्ड करता. सो तेंच्यांनी म्हाका दुसऱ्या कंपनीन सोल्ड केलो, कित्याक हेणी हांगच्यान पयशे दिवना. $2,000 पयशे पेनल्टी भर, नाल्यार 3 भुरगे म्हाजे रिटर्ना धाड आनी म्हाका सोडय म्हणून अशें तेंच्यांनी ऑफर केल्लो. पण हेंच्यांनी ना पयशे दिलो, ना 3 भुरग्यांक धाडलो, ना कांय करूना. तेणी म्हाका कंपनीन लॉस जातलो म्हणून दुसऱ्या कंपनी विकलो. हांव जसो भायर सरलो गाडयेन बसता, तेणी दुसऱ्या कंपनीन एंटर मारलो. म्हाका रिवर क्रॉस करून परत बोटीर सोडूना. जेन्ना हांव एंटर मारलो, हांवें तेज्या पयलीं वायफाक कॉन्टेक्ट केल्लो, म्हणल्यार हांव घरा कडेन येता. ते ओके म्हणपाक लागले. जसो हांव एंटर मारलो इवनिंग, म्हणल्यार कंपनीन म्हजो फोन काडून घेतलो, म्हजो पासपोर्ट काडून घेतलो. आनी इट वॉज व्हेरी डेंजरस कंपनी. जे कंपनीन घुसलो, माफिया राज चलता, ते माफिया हँडल करता. हे कंपनी तरी बरी आशिल्ली, पण ते कंपनी व्हेरी डेंजरस आशिल्ली, जी माफिया एरिया. भितर सरलो, पयलीं म्हाजो फोन काडलो, म्हगे पासपोर्ट काडलो, म्हजी बॅग लगेज म्हाका दिली, बसयलो. म्हाका म्हणलें फोर्सफुली काम करचें पडटलें, कॉन्ट्रॅक्ट सायन करून घेतलें आनी म्हजें काम स्टार्ट जालें. विदीन 10 days म्हजें काम करता करता 10 days भितर म्हाका तेंच्यांनी टार्गेट दिलो. जो म्हाका टार्गेट न्यू मनीस कमीत कमी 2-3 म्हयने लागता, तांकां म्हणपाक 10 दिसान तांकां काम करपाक टार्गेट दिलो. तो टार्गेट करना जाल्यार आमकां ते टॉर्चर करपाक लागलो. टॉर्चर अशें जावपाक लागलें सर, 1.5 वरां आमकां धांवयताले ग्रावंडाचेर. सकाळीं आमकां सांजे 6 कामां आपयताले, आमकां सकाळीं 10 सोडटाले. 4 वरां आमकां न्हिदपाक मेळटालें, जेवण एक टायम जेवपाक मेळटालें, आनी सकाळीं 6 ते 8 आमचें पनिशमेंट आसतालें. पनिशमेंट म्हणल्यार कितें, काम आमी करताच, इतलें रातभर काम करता बसून, न्हिदता जाल्यार उठून मारताले. जेवणाक सुद्दां आमकां प्रॉब्लम करताले, पण तरी आमी काम करताले वचून कित्याक आमकां रावपाक जाय आनी आमकां घरा वचपाक जाय. पण हेणी कितें करताले, टार्गेट जायना जाल्यार म्हणल्यार टार्गेट दिताले, एवरी डे टार्गेट मेळटालो, एवरी डे पनिशमेंट मेळटालें. सकाळीं 6 आमकां ग्रावंडार व्हरताले, 1.5 वरां आमकां धांवयताले, हाफ एन आवर आमकां फ्रॉग जंप करपाक लायताले, आनी हाफ एन आवर आमकां सिटअप्स करपाक लायताले. ते आमकां स्लोली तेंचे टॉर्चर आमकां वाडपाक लागलो. आमकां तेंच्यांनी केबलाचो चाबूक केल्लो, लायटीचो वायर केबल मोठो, ते लायटी केबलान आमकां मारताले, तुमी आयकना जाल्यार. आमकां मागीर सोल्जरांक ते आवडना जालें, आमकां टॉर्चर करताले. जे लोकल सोल्जर आसा तेणी तांकां स्टॉप केलें म्हणून हेणी पनिशमेंट ऑफिसानूच स्टार्ट केलें. डोर बंद करता आनी ऑफिसानूच आमकां काम आमी करता हांगा उबो दवरपाचो सकाळीं, आनी आमकां डेली 2000 सिटअप्स करपाक लायताले. डेली 2000 सिटअप्स. पांय इतले सुचताले की चलपाक जायना जालें, चलना, बोंडून पडटा जातालें. सो तशेंच वयतालें. लास्टाक कितें जालें, आमी एम्बेसीक आमी फोन केलो, इंडियन्सान आमी एम्बेसी फोन केलो, फॅमिली फोन केलो, आमी अशें फसल्या, आमकां टॉर्चर जाता म्हणून. तितलें म्हणल्यार एजंटान आमचे साथ सोडून दिले. पयलीं एजंट आमकां भायर काडपाक हेज्या वांगडा लागलेलो ते कंपनी. जशें हांव हे कंपनीन पावलो, एजंटान साथ सोडले, गायब जालो. ना तेजे फोन लागता, ना कांय लागना मॅडमीचो. डायरेक्ट अंडरग्रावंड जाली ती मॅडम. फोन बी बंद, फोन घेना, कांय ना. आमी टेन्शनान. काम करपाचें ना म्हणून सांगलें तरी फोर्सात ते कामाक दवरताले. ना म्हळें तेन्ना पिट्टाले, मारताले, धमकेताले. मात फामील आनी देवाचेर विश्वास दवरून त्या तरणाट्यान
71 भारतीय नागरिकांनी थंय दीस काडले. दीस कशे काडले ते आयकल्यार एका फिल्माचो सीन दोळ्या मुखार येता आनी आंगार कांटो सुद्दां येता. धाडले कंपनीन एक 74 इंडियन्साचे लिस्ट पावले आमकां रेस्क्यू करता म्हणून. जशें आमचे लिस्ट येयले भितर आमकां ग्रुप करून 6 जाणां भुरग्यांक ग्रुप करून आमकां टॉर्चर स्टार्ट केलें, कित्याक तांकां लॉस जातलें आमी गेले. सो आमकां रुमान बंद केलें 15 दीस. ना आमकां जेवण दिलो, हातकडी लावन दवरले 15 दीस रुमान. जेवण दिलें ना, आमकां तोंड धुवपाक धाडलें ना, ना आमकां न्हांवपाक धाडलें. आमकां फक्त सांजे फोन दिताले 7 आनी घरा कडेन फोन कर आनी $5,000 पयशे माग, $10,000 पयशे माग, पयशे दिना जाल्यार तुमकां मारता. आमी 7 दीस रिक्वेस्ट केले. आमी 7 दिसान आमी पयशे दिवना म्हणून तेंच्यांनी आमकां काडले जेलीन घातले. तेंचे जेल आसता, जेलीन घातले. थंय टॉयलेटीन बंद केले 3 दीस. 3 दीस आमकां टॉयलेटीन घातले. टॉयलेट अशें आसा आनी टॉयलेटीन थंयच बस, थंयच खा, थंयच मूत, सगळें थंयच कर, तुका खंय वचपाक मेळना. टॉयलेटीन आमकां टॉर्चर केलें. तरी आमी टॉर्चर सहन केलें, कित्याक आमकां खंय खबर आशिल्लें आमी रेस्क्यू जावपा आसा म्हणून. तशें करून 3 दीस काडले. 4थो दीस म्हणपाक आमी तुमकां सोडना, कित्याक तांकां कळ्ळें आमी अजून पयशे दिना, तुमकां मारतले म्हणून. सो 5 दीस थंय, 7 दीस थंय दवरले रुमान. 8, 9, 10 दीस जाले. दुसरे 10 दिसा उपरांत 11वे दिसा 12वे दिसा आमकां तेंच्यांनी असो हँग केलो. जेल आशिल्ले थंय आमकां हँग केलो. हँग करून आमकां फूल नायट दवरलो. पावस पडटा, सगळें पडटा, ना जेवण ना उदक ना, आमकां पावसान भिजून अशें रावलें. आनी तरी आमी तांकां ते दीस सुद्दां आमी कांय पयशाची हें सांगूना म्हणून आमकां नेक्स्ट डे तेंनी परत जेलींतल्यान काडलो आनी ऑफिसान घेवन गेले. ऑफिसान घेवन गेले आनी आमकां रॉड, स्टिलाचे रॉड्स, हॅमर, मागीर आमकां स्टीक, पायप, तितून सगळे एक एकटो चायनीज येता, मॅनेजर येता आनी आमकां मारता. असो उबो राव म्हणटालो आनी फाटल्यान मारताले. सुमार 150 ते 200 आमकां मार पडटाले फाटल्यान पायप्सांनी. पायप 3-4 पायप तेंच्यांनी तोडून उडयले मारून. सो केन्ना केन्ना आडार मारताले, केन्ना फाटीर मारताले. सो अशें करून म्हाजे पळय बोट सुद्दां तेंच्यांनी ऑलमोस्ट मारून मोडलेलो, जो सद्या डॉक्टरा कडेन मेडिकलान सपोर्ट घेतलो. सो अशें आमकां खूब मारताले. वयल्यान आमकां खुर्चीर बसयताले अशें करून आनी हातकडी लायताले खुर्चीर, हँडकफ्स लावन, तोंडार कपडो घालून टेप बांदताले आनी पोते घालून लॉक करून आमकां कंटिन्यू शॉक लायताले. सो हे शॉकाचे सुद्दां निशान आसा पळय, शॉक्स, हे शॉकाचेच निशान आसा, एक 2 अशें. सो आमकां इतलो टॉर्चर केलो तरी आमी सहन केलो. लास्ट त्या दिसा 3rd डे आमकां लास्ट डे आशिल्लो आमकां पयशे सेंड करपाक. तेंच्यान फायनल, समज तुमी आज पयशे धाडना $5,000 जाल्यार तुमकां इतले मारतले की तुमी मेले जिते आमकां खबर ना. मेले जाल्यार तुमचे किडनी पार्ट्स काडून आमी विकतले आनी तुमकां बॉडी काडून आमी उदकां उडयतले, कित्याक बॉर्डराक गेले कोणाक कांय मेळना. हांगा कोण गव्हर्मेंट लागना काय कांय लागना म्हणपाक. इतलें आमकां लास्ट टॉर्चर केलें. त्या थायलंड कंपनीची पयशांची मागणी सोंपना. कांय गोंयकारांनी एकठांय येवन ताका लागून पयशे एकठांय केले. एम्बसीन प्रश्न सोडोवपाचे यत्न सुरू केले आनी निमाणो तो तरणाटो सुटलो. फायनली थोडे भुरग्यांनी भिवन $1,000-1,500 थंय धाडले आनी आमी खूब ट्राय केलो धाडपाक म्हज्या वायफानी बी. तरी बी आमी $1,000 धाडून लास्टा ते दिसा आमचो रेस्क्यू जालो. दनपारां रेस्क्यू जालो. आमी सांजे म्हळ्यार रेस्क्यू जायना जाल्यार आमकां भरपूर मारता. दनपारां रेस्क्यू जाले. थंयचे लोकल पुलीस आशिल्ले जेंकां न्यूज पावले की आमकां भरपूर मारता आनी आमचो आवाज गेलो. आमी अशें पडून आसले, न्हिदून आसले, आमच्यान जायना, चलपाक जायना, उठपाक जायना, कांय जायना. तेणी येवन आमचे फोटो मारले, बॉसाक आपयलो, बॉसाक बोवाळ मारले आनी हें कितें काम म्हणून तुमकां आमी सांगलेलें भुरगीं हात लावपाक जायना म्हणून. आमकां उबारलें आनी डायरेक्ट तेणी आमकां हॉस्पिटलान व्हेलें. हॉस्पिटलान म्हाजे 7 ते 8 दीस, 10 दीस ट्रिटमेंट जालें. 10 दिसा उपरांत ट्रिटमेंट घेवन थंयच्यान म्हाका थंय लोकल एकटो नांव आसा शंकर म्हूण नांव, तेजे कडेन पावयलें. तेणी मागीर म्हाका थंय 2 दीस 3 दीस म्हाका तेणी थंय परत टॅबलेट्स बी हाडून जे जाय सगळे आमकां कमांडरान थंयच्या टॅबलेट्स हाडून सगळे हाडून दिले, दवरले, रेस्ट केले आनी तेणी मागीर आमकां थायलंड NGO पावयली. थायलंड एक NGO आसा जी काम करता, ऑस्ट्रेलियाची NGO. ती लोकांक, जितके लोक अशे रेस्क्यू जाता, कोण इंजर्ड आसा तांकां हेल्प करता वे आवट करून घरा वचपाक. सो NGO कडेन गेले. NGOन आमकां 2-3 दीस थंय हॉटेलान दवरून अशें आमकां कपडे बिपडे आमचे कडेन कांय नाशिल्ले, कित्याक आमचे लगेज, मोबायल, पासपोर्ट सगळे काडलेले. आमी जेन्ना रेस्क्यू जाता आमच्या हातीन कांयच ना. आमी जे आसा ते कपड्यान भायर सरलेले विदावट नो स्लिपर. सो तेणी आमकां NGOन कपडे हाडून दिले, आमकां टॉयलेट्रीजचे साबण कितें आसा ते सगळे हाडून दिले, जेवण दिलें. प्लस मागीर तेणी आमकां 2 दिसांनी आमकां तेणी गायड केलें की तुमी कशें वचपाक शकता. यू हॅव 2 वेज. एक फर्स्ट वे तुमी सरेंडर करून वचपाक शकता, समज तुमकां बेगीन वचपाक जाय जाल्यार.
दुसरें नाल्यार तुमकां ह्युमन ट्रॅफिकिंग तुमी ह्युमन ट्रॅफिकिंग जालेलें आसा पण तुमकां ते येवचपा जाय जाल्यार तुमकां 2 म्हयने थंय काडचे पडटले गव्हर्मेंट सगळें करतले सो आमचें डिसिजन आशिल्लें ते टायमार की आमकां बेगीन घरा पावपा जाय आमकां आनी कांय सुचना आमकां फक्त घरा पावपा जाय आमी हॅप्पी जातले म्हणून आमी सरेंडर केलें की आमी मिस्टेक आसा आमची मिस्टेक ना पण आमी मिस्टेक आसा म्हणून सरेंडर केलें ते कोर्टान जेलीन गेले 2 दीस कोर्टान गेले फायन भरली 2000 बाट 3000 बाटाची फायन भरून थंयच्यान आमकां IDC इमिग्रेशन टाक म्हणटा त्या IDCन आमकां 2 दीस दवरले थंयच्यान आमकां मागीर एम्बसी 2 दीस कित्याक आमी 15 दीस बी उरपाक शकताले पण आमकां एम्बसी कडल्यान सपोर्ट आशिल्लो म्हणून आमी फास्ट एंड फास्ट घरा पावपा तेंचे प्रेशरान आमी 2 दिसान रोखडे आमी बँकॉक पावले जशें आमी बँकॉक पावले एम्बसी आमकां वेरी नेक्स्ट डे मेळपाक आयली आमचे कडेन डिटेल्स म्हाजे कडेन पासपोर्ट नाशिल्ले सो तेणी म्हाजी डिटेल्स घेतली 5 ते 6 दिसां भितर तेणी म्हजो पासपोर्ट रेडी केलो आनी इमिग्रेशना कडल्यान तेणी टिकेट बूक केलें टिकेट बुकींग थंयच्यान थायलँडच्यान भायर सरलो आनी बाय 31st म्हणल्यार हांव गोंयान दनपारां इवनिंग म्हणल्यार हांव गोंयान टच आसा फ्लायट 31st ऑगस्ट हे आयकुपाक एक वायट दिसलें की त्या तरणाट्याची फामील ताका वळखलीच ना इतलो तो जखमी जाल्लो एजंटाच्या ट्रॅपान फसचे न्ही कॉन्ट्रॅक्ट लेटर मेळच्या पयलीं देशा भायर वचचें न्ही म्हणून त्या तरणाट्याचो सगळ्यांक तरणाट्याक उलो फॅमिली सुद्दां व्हरपा आयली पण ती म्हाका वळखनाशिल्ली कित्याक आय वॉज हॅविंग 80 to 90 kg वेट आशिल्लो म्हाजो सो नाव आय एम एट 72 74 सो इतलो म्हाजो वेट देंवलो फुलान सो घरा कडेन पावलो 2-3 दीस मातशें रेस्ट घेतलें मागीर पुलीस स्टेशनान इन्फॉर्म केलें की हांव येयला मागीर थंय वचून स्टेटमेंट बी दिवं आतां हांव पळय घरा कडेन आसा की तुमी केन्ना अब्रॉड वचपा तुमी म्हाका खबर आसा जॉब सोदता अब्रॉड जॉब बरें आसा तुमी खंयच्याय एजंटाक धरता जाल्यार मेन फोकस पयलीं करा की ते एजंटा कडेन सर्टिफायड टू रेजिस्टर तेजे कडेन सर्टिफिकेट आसा काय ना एजंटाचे लायसन्स आसा काय ना ते मेन तुमी पयलीं पळया दुसरें तुमी खंयच्या कंट्रीन वयता खंयच्या जॉबा वयता जाल्यार तुमी तांकां विचारपा जाय की आपल्याक एक्झॅक्ट कंपनीचे डिटेल्स दिया की कंपनी खंय आसा कंपनीचें लोकेशन फोटोज सगळें मागपाचें सेंड केलां हांवें कितें टॉर्चर सहन केलां आनी कितें म्हाका त्रास जाला ते आनी कोणाक जावचें न्ही हांव ओमकार फारी प्रुडंटाच्या विवराक असोच एक उलो दिता पयशाच्या नादात आपलो जीव आनी फॅमिलीचो फुडार हो पिड्ड्यार करपाचो न्ही